पावलानं कोलोसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पयलो अध्याय 9 तावन 12 वाक्य. ह्या पसत तुमची खबर आमी आयकाली तवळतावन तुमचे खातीर आमी खळन आसतना मागताव. संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळी जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थना. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मानवतली. देवाच्या गूण जाणवे मरिफात सर तराच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. ताचे महिमे बरे सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास बरेत दीग सुस्निकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दैजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फोव केल्ल्या बापाक तुमी अर्घां दितल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देव ताचें वाग्दान आमकां मागण्या आनी सोंसणिकाये मुखांत्र जारी करता. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर वाग्दान आसा, मागणें आसा, सोंसणिकाये विशयान उल्लेख आसा. मुस्तू रितीन आमी पळोवचें जाल्यार दिसपडत्या जिवितांत हांव आनी तूं कश्ट घेवन म्हणल्यार बरीं आसा. पूण इतलें जाल्यार कित्याक म्हजें मागणें आयकना म्हणलें एक चिंता आपोव म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसचें साहस. पळयत पुस्तकांत जायपुरती आमकां वाग्दानां दिल्यांत. वाग्दान कित्या खातीर सर्वेस्पर देव दिता. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत एक बरोसो दवरून आमी जिवच्या पासत आमकांच्या बंधनांतावन म्हाका आनी तुका सुटका मेळच्या पासत सर्वेस्परान म्हजेर आनी तुजेर दवरल्या मोगा वरवीं मोग तो दाखोवन म्हाका आनी तुका सुटका दिवच्या खातीर. पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या जेनेसीस पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायान 26 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान आपणाच्या सारको मनशाक रोसोंक निर्धार केलो. आनी 27 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान आपणाच्या सारके मनशाक रोसलो आनी आपणा सारकें शांतीन समाधानान संतोषान जियेचे म्हणलो देवाचो उद्देश जावन आसा. म्हाका आनी तुका रोसुल्लो देवाच्या स्वरुपान आनी त्या देखून हांवें आनी तुवें देवाच्या स्वरुपान बरोवन जिवंक आसा. आनी सर्वेस्पराची आशा जावन आसा म्हजो पूत म्हजी धूव ह्याच प्रमाणे शांती समाधान संतोषान प्रभावीत तरान महिमे बरी जावन जियेचे म्हणून. पूण हांव आनी तूं एका न्ही एका तरेच्या बंधनांत, एका न्ही एका तरेच्या कश्टांत, एका न्ही एका तरेच्या बेजारांत, एका न्ही एका तरेच्या एकसुरपणांत विविध रितीच्या समस्यांनी आसता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जायतलीं वाग्दानां सर्वेस्पर देव आमकां दिता. एका फावटी त्या पवित्र पुस्तकांत सर्वेस्पराची सबार तरांची वाग्दानां आसात. आनी वाग्दानां हांवें आनी तुवें कशें जोडयेत. ह्या वाग्दाना मुखांत्र हांवें आनी तुवें कशें समाधानान जिवंक साध्य आसा म्हणल्या विशयांत एक मोठो नियाळ आयच्या दिसा हांगासर आमी करतले. हांव पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव सगळां आमी जाणाव अब्राम एक सगळ्यांक एक उदाहरण. अब्राम कशें ताणें ठाणें दिल्लें तें वाग्दान, ताका एक दिल्लें वाग्दान. पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रोंकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 15 वाक्य म्हणटा अब्राम सोंसणिकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयलें जोडूंक पावलो. कित्या खातीर अब्रामाक बसवणी ताची जारी जाली, कित्या खातीर म्हळ्यार तो सोंसणिकायेन रावलो. म्हाका आनी तुका इन्स्टंट कॉफी पियोन, इन्स्टंट टी पियोन, फास्ट फूड खावन अर्जंटार जायचें. अर्जंट म्हळ्यार एकदम अर्जंट जायचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमच्या भावार्थसो बापूय जावन असो अब्रामाक ताज्या जिवितांत ताका दिल्लें वाग्दान जारी जाय जाल्यार थोडीशीं वर्सां गेल्यांत. पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 21 अध्याय 5 वाक्य म्हणटा इसाक जल्मताना अब्रामाचे प्राय 100 वर्सां, ताका लगभग 75 वर्सांच्या प्रायाचेर सर्वेस्पर देवान वाग्दान दिलें तुजी संतत त्या मळबावयल्या नखेत्रा बरी जातले म्हणून. 25 वर्सां मोगाचें न्हू
ताणें तो राखलो खाल्या कितें राखलो ताज्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान दिल्लें वाग्दान जारयेक येवच्या बसत. यस अब्रामाक सांगलें तुका भोव बरो गांव दिता म्हणून. कितलीं वर्सां ताणें पयण केलीं. अनिश्चित गांवांत ताणें पयण केलें. वेता आसतना मुखार कितें आसा म्हूण तो नेणा. रान आशिल्लें, मृग ते रानाच्यो मनजाती आशिल्ल्यो, गुडो आशिल्लो, थळी आशिल्ली, न्हंय आशिल्ल्यो, सगळ्यांच्या मुखार ताणें वचोंक आशिल्लें. सोंसणीकायेन तो सरलो, देवाचेर भरवोसो दवरून सरलो. पळयत पुस्तक म्हणटा आमकां म्हाका आनी तुका जाय तितलीं वाग्दानां सर्वेस्पर देव दिता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव जाय तितलें वाग्दान दिता. पूण हांवें तुवें जाणा जाय बायबलांत खंयसर खंयचें वाग्दान म्हाका आसा म्हणून. आमच्या हर एका समस्यांक सर्वेस्परा देवान एक एक वाग्दान दिलां. 100% हर एका समस्याक म्हाका आनी तुका वाग्दान दिलां. पूण तें वाग्दान खंयसर आसा आनी तें कशें हांवें क्लेम करचें, कशें हांवें तें जोडचें म्हणल्या विशयांत हांवें तुवें जाणा जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत नंदन जावंक शकता. उदाहरण दिवचें जाल्यार चिंत्या म्हाका समाधान आसना, चिंत्या म्हाका पिडा आसा. आमी पळयता इसाया प्रवादाच्या 53 अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडिल्ल्या कॅस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. ताज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या, ताज्यार पडल्या कॅस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. जर तर हांव हें वाग्दान हात दोन खेता आळे मागता, म्हाका आनी तुका समाधान जायत गी मोगाचें न्हू. सोमयान जिसून ती दिल्ले ते पवित्र बली ताजें वळयल्लें तें रगत म्हाका आनी तुका शांती लाभच्या खातीर. आज मनशा कडेन कोणा कडेन विचारल्यार हर एक मनीस अशांतींत आसा. हर एकल्या कडेन तुमी विचारल्यार असमाधानान आसा. म्हजे आनी तुजे वरवीं समाधानान ह्या संवसारार जिवंक असाध्य मोगाचें न्हू. खंडी जावन हांव आनी तूं एका फोंडांत पडिल्ल्या बरी ह्या संवसारी जिवितांत आसा. एक घडी संतोशान आसता, आनी एक घडी दूख जाता, आनी एक कडेन बेजार जाता. हांव आनी तूं सगळ्यां बेजारांत आसा मोगाचें न्हू. एकच एक म्हाका आनी तुका वाट आनी ती जावन आसा सर्वेस्पराचें वाग्दान. ताज्या वाग्दानाचेर हांवें तुवें भरोसो दवरचो. आनी म्हणचें सोमयान जेजू म्हजे खातीर तूं खुर्साचें मरण पावलें. कित्याक? म्हाका तुवें शांती दिवच्या खातीर, हांवें समाधानान जियोवच्या खातीर, हांवें गूण जावन हांवें बऱ्या तरान जियोवच्या खातीर तुवें बली भेटयली. तर सर्वेस्परा बाबा ह्या तुवें इसाया प्रवादाच्या 53 अध्यायान 5 वाक्यान तुवें सांगलें बरें. बापा तुका आमी भेटयता ह्या उतरांच्या मारिफात ताजेर त्या जेजूचेर पडल्या त्या कॅस्ते वरवीं आमकां आतां शांती लाभूं. ताज्या गाया वरवीं म्हजी पिडा गूण जावं. पळया मोगाच्यान आमी थोडे दीस सांगून पळया. मस्त बदलावण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाता. मस्त बदलावण तें उतार घडये घडये सांगल्या वरवीं त्या जेजू क्रिस्ताक ती बरें ताका भेटयली ती बली पळयत आसतना, त्या कुर्सायल्या जेजूक पळयत आसतना खंडी जावन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराची कृपा ह्या वाग्दाना मुखार धराळ व्हरूंक साध्य आसा. पूण समस्या कितें म्हळ्यार हांव आनी तूं हाज्या वाग्दानान सामी नेणा. वाग्दान जाणा जाल्यार तें वाग्दान हांव आनी तूं क्लेम करना, हांव आनी तूं इसारना. ह्या वाग्दाना प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका तूं बचावी दी, म्हाका तूं समाधान दी, म्हाका तूं सूख दी, म्हज्या बंधनांत म्हाका सुटका दी म्हणून आमी खंयसरी आमी मागान हांव मोगाचें न्हू. धर्मदूताच्या कृत्यान आमी पळयता ते पळयतात. तुवें सोमयान जेजून सांगलें त्या सांजवाच्या 20व्या अध्यायान पळयता. सोमयान जेजू म्हणटा हांव तुमकां ताजेर ताजो स्वास सोडटा आनी म्हणटा पवित्र तो हांव तुमकां दिलो म्हणटा. तरी पूण सोमयान जेजू म्हणटा तुमी वचून अमके कडेन रावा, थंयसर मागा आनी तुमकां पवित्रत्वाचें अभिशेक जाता. आनी जेजून सांगले प्रमाणे त्या थंय येतात. पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यान 1 अध्याय 4 आनी 5 वाक्यान त्या धर्मदूतान एका वाग्दानाचेर ताणें भरवोसो दवरलो. आनी तें वाग्दान आसा थंयसर सांज जो हांव आपल्या स्वार्थ प्रगट करता आसतना म्हणटा हांव दिता स्नान उदकान, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो दिता स्नान उज्यान तुमकां स्थान दितलो म्हणून. आनी ह्या वाग्दाना खाल हे लोक हे सीस मागतात. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यान 1 अध्यायान 4 आनी 5 वाक्य अशें म्हणटा एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार
ताणी जेरुजलेमांतले भायर सरून वचोनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयी मुजस्स तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जू हांव न्हू उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रत्वाचें स्नान घेतल्यात. त्या जेजूच्या वाग्दाना वयर म्हाका आपणाक पवित्रत्वाचें स्नान लाभता. उदकाचें स्नान न्ही, पवित्रत्वाचें स्नान मेळटा म्हणल्यार त्या वाग्दानाक थेसीस बसले आनी ते मागा लागले म्हाका पवित्र आत्मो आमचे तें देंवन आनी कितें वचता हांव तूं जाणाव 50व्या दिसा त्या पेंतेकोस्ता दिसा बळादीक रितीन सर्वेस्परचो आत्मो उज्याच्या रुपी आयलो. मात्र न्ही ते सामान्य व्यक्ती जावन आसले, असामान्य व्यक्ती जावन बदल जावन त्याच उज्याच्या जिबेन त्या लोकांक प्रसंग करतात. कित्याक तांणी सोम्यान जेजूच्या त्या उतरांचेर वाग्दानाचेर भरवसो दवरलो, मागणें केलें. ताणें मागले बरेंच तांचेर पवित्रत्व देंवन आयलो. उज्याच्या आत्म्यान ते भरले आनी उज्याच्या जिवान ते उलोवंक शकले. तेंच वाग्दान मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एकल्याक आसा. जिवितांत स्वामी जेजू म्हणटा हांव तुमकां दितां पवित्रत्व. हांव तुमकां एक सुरें सोडून वचना, तुमकां पवित्रत्व दितां. पवित्रत्वाच्या शक्तीन म्हज्या नांवी म्हजेर भावार्थ दवरतल्याक असले आसरांची शक्ती मेळटली. ते पिडेस तांचेर हात दवरल्यार ते गूण जातले म्हणटा. देवसार ते धवडायतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप ते हातान धरल्यार मारेकार बी वीक बी जाल्यार तांकां कितेंच जावचें ना. सामार्काच्या 16व्या 17व्या 18व्या वाक्यांत हे वाग्दान आमी पळयता. कितले मोठे आमी ह्या वाग्दानाचेर आमी भरोसो दवरून ह्या वाग्दाना वयर मागलां. कुडले आमकां मेळना जावंक पुरो, वेळ येता जावंक पुरो, पूण सर्वेस्पराचें वाग्दान 100% म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंडिसांनी रुजू जाता. हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान केल्ली ती योजना म्हज्या आनी तुज्या बऱ्याक आस. हांव तूं चिंता हें काल जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हणून. सर्वेस्पर म्हणटा जर तर तूं म्हजेर भरोसो आसा जाल्यार पुता म्हज्या दुवे तुज्या जिवितांत कितें बरें घडटा तें बऱ्याकच घडटा. एरेमिया ग्रंथांत 29 अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता बसत न्ही तुमच्या केस्ते बसत केल्ल्यो येवजण्यो भरवश्यान भरलेलो फुडार दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो मोगाचे न्हू सर्वेस्परा देवान म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर जायत्यो बऱ्यो येवजण्यो दवरल्यात. पूण हांव तूं नेणा जाल्या ह्या बऱ्या येवजण्या विशयी हांव तूं नेणा जाल्या आनी त्या खातीर हांव तूं दिसान दीस कश्टून आसा. मोतीन असमाधान आसा, भितर द्वेश आसा, राग आसा, मोसोर आसा, जिद्द आसा. कित्याक हांव ह्या भासवण्याचेर म्हजी चिणी ना मोगाचें न्हू. सांजो म्हणटा आपल्या 10व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर मोपान जिवीत दिवंक मात्र न्ही भरपूर मोपान जिवीत दिवंक. लाईफ इन एबंडन्स आय वॉन्ट टू गिव इट टू यू. लाईफ इन एबंडन्स. आज मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका स्वामी जेजू हेंच वाग्दान दिता. म्हज्या पुता म्हज्या तुवें तुका जिवीत भरपूर रितीर म्हाका तुका दिवंक जाय. हे म्हज्या संगी तुजे कश्टाचें झू ओवन म्हजे लागीं ये आनी हांव तुका म्हजें झू दितलो, हळवायेचें झू, म्हजें शांती दितलो, विशय दितलो, समाधान दितलो. स्वामी जेजू क्रिस्त कितलें आमकां आश्वासन दिता मोगाचें न्हू. तरी पूण हांव आनी तूं कित्याक आजुनी खंयची बेजारान आसा? कित्या खातीर हांव आनी तूं बेजारांत दुखीत आसा? एकच कारण मोगाचें न्हू हांव आनी तूं देवाच्या वाग्दानाचेर ताणें दिल्ल्या प्रॉमिसाचेर हांव आनी तूं पातयेवन जियेना. हांव आनी तूं जियेता म्हज्या आनी तुज्या दोळ्यांक दिसच्या संगतेक पातयेवन हांव जिवन आसा. आमी बायल्या मनशा सैमाच्या चिंतपांत मनशा सैमा कितें दिसता ताच्या आदारार हांव तूं जिवन आसा. शिवाय सर्वेस्परान म्हाका एक वाग्दान दिलां. ह्या वाग्दाना प्रमाणें म्हजें जिवीत बरें जातलें म्हणून आमच्या मोतीन ना.
आणि त्या खातीर आमचे भितर केदाळय आमकां खंत बेजाराय टेन्शन 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 कित्या खातीर हांवें तुवें टेन्शन आसा सी एक सवाल जर तर हांव आनी तूं भरवस्त हांव देवाचेर म्हजे हर एक मॅट सर्वेस पर देव पळोवन आसा म्हणल्यार त्या सत हांव आनी तूं मानून घेता हांवें तुवें बेजारायन खंतीन दुखीन कित्याक तरी हांगासर हांवें तुवें बेजारायन आसूंक जाय मोगाचें न्हू हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जें कितें घडटा तें म्हज्या तुज्या जिवितांत बऱ्या घडटा हें जावन आसा सर्वेस्पराचें वाग्दान रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत सांब पावल म्हणटा जो कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ताज्या जिवितांत जें कितें घडटा हर एक ताज्या जिवितांत बऱ्या घडटा पूण एकच एक गरजेचें कितें म्हळ्यार हांवें तुवें ताज्या वाग्दानाचेर फातीणी दवरून ना दिसता त्या संगते वयर बरवसो दवरचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू जर तर हांव आनी तूं त्या संगतेक हांव आनी तूं त्या देवाच्या बरवसाचेर फातीणी दवरना आमकां केदाळे बें टेन्शन रडोवंक येता कालें करचें म्हूण कळना राग येता द्वेश येता मोसोर जाता पुरो जाता जर तर देवाच्या वाग्दानाचेर हांव पातयेवन आसा आनी त्या निर्देशनार हांव वता त्या दाळा म्हाका आनी तुका कितेंच वायट घडोवंक साध्य ना पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देव सत्यवंत तो फुटी मारिना जर तर ताणें वाग्दान दिलां जाल्यार त्या वाग्दाना प्रमाणे आमकां खंडीत जावन तो वागयतलो पवित्र स्नानांत आमच्या भावार्था प्रमाणे पवित्र स्नानांत म्हाका आनी तुका पवित्रत्व येवन जाला तसो पवित्रत्व म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा मोगाचें न्हू आनी ह्या पवित्रत्वाक रिकिंडलींग आमी म्हणटा त्या वेळा आमी ताका चड आनी चड रिकिंडलींग करून एक पवित्रत्वाच्या सक्तीन हांवें तुवें जिवंक आसा आनी ह्या खातीर त्या बरवस्यान भावार्थान जिवंक आसा आनी त्या वेळा तूं त्या बरवस्यान आनी भावार्थान जियेताय त्या वेळा तुजी दिशा जिविताची दिशा सगळी संपूर्ण तरान थंयसर बदलूंक शकता याचेर आमी कित्याक वाग्दानाचेर पातळी दवरी जाय कित्याक म्हळ्यार देव फुटी मारिना पवित्र पुस्तक म्हणटा गाणनाच्या पुस्तकांत 23 अध्यायान 19 वाक्य म्हणटा फोट मारूंक देव कांय मनीस न्ही फोट मारूंक देव कांय मनीस न्ही मनीस जाल्यार फोटयत पूण देव सत्यवंत पवित्र पुस्तक म्हणटा तिताक बरयल्ल्या सांबाळून तिताक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत दुसरें वाक्य म्हणटा फोटयनांतल्या देवान जायत्या शतमाना आदीं हें जिवीत दिता म्हूण बसयल्लें फोटयनांतल्या देवान जायत्या शतमाना आदीं हें जिवीत दिता म्हूण बसयल्लें उपरांत स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांक आयलो आनी म्हणालो हांव आयलां जिवीत दिवंक भरपूर रितीर जिवीत दिवंक तरी पूण क्रिस्तांव म्हणचे आमी आमच्या जिवितांत आमी भरपूर रितीर नांव मोगाचें न्हू मुस्तुबुटी आमी भरपूर रितीर नांव आनी त्या खातीर म्हज्या आनी जिवितांत आशा थंय जायचे हें जायचे हर एक लेंगे आमकां आशा कित्याक हांव भरपूर नांव म्हणून म्हजें चिंता पळय आनी तें जायचे म्हणली एक लौकीक आशा जर तर देवाच्या वाग्दानाकाल ताजेर पातयेवन ताजेर आमी जिवन केल्लें जाल्यार आमची जिवनाची शैलीच बदलताली पूण हांव आनी तूं कितें करता म्हळ्यार मनशा सैमान म्हाका आनी तुका कितें दिसता मनशा सैमान कितें दिसता त्या प्रमाणे जियेता आनी त्या खातीर ताजें वाग्दान देवाचें वाग्दान म्हळ्यार कितें सर्गींत हांव नेमसो तो सर्गीचो थाळो हांगासर उरल्या थाळाक जर तर ताजो थाळ्याक आमी खाण दिलें जाल्यार हांगासो थाळो हांगासचें कन्फ्युजन हांगासचें सन्निवेश पुरो आमकां कितेंच न्ही जाता कित्याक तो ताळो एक बळादीक ताळो पूण कितें जालां ह्या आत्मीक सैमान तो थाळो आयकुच्या बदलाक मनशा सैमान म्हज्या आनी तुज्या वचचें सन्निवेश आमी पळयता देखून तो थाळो म्हाका आयकना आमी परिणामकारिकान जिवंक आमी शकना मोगाचें न्हू देव प्रामाणीक जावन आसा पवित्र पुस्तक म्हणटा देव प्रामाणीक कीर्तन 119 अध्यायान 62 वाक्य म्हणटा तुज्या प्रामाणीकपण निर्णया पासत तुका अर्घां दिवंक हांव मोद्यानेर उरतां सर्वेस्पराचें हर एक निर्धार मोगाचें न्हू तो प्रामाणीक जावन आसा ही इज व्हेरी व्हेरी सिन्सियर गॉड ही इज व्हेरी व्हेरी सिन्सियर गॉड सेम गॉड लव्स मी म्हाका तुका सगळ्यांक तसो देव मोग करना आसा ताजे सिन्सियरिटी ताजे तें वाग्दान
ताजे त्या मोगान ताजे त्या प्रामाणिकपण त्यो आसा जाल्ल्यान ताजें वागदानाचेर हांवें तुवें पातयेवची गरज आसा. कित्याक आमी पातयेचे? सत्यवंत, प्रामाणिकपण, तो विश्वासी जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा विश्वास जावन आसा. इब्रायकांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 10व्या अध्यायांत 23 वाक्यान म्हणटा आमी पासारता तो बरवसो थिरासणेन सांबाळटा कित्याक आमकां बसवणेन दिल्लो देव सदांच विश्वासी. म्हजो आनी तुजो देव विश्वासी देव. जर तर ह्या विश्वासी देवाचे वागदानाचेर हांव तो बातयता हांव काही नाका. जर तर म्हजो आनी तुजो एक इश्ट आसा म्हणजे चिंता इश्ट आसा वय की न्ही. त्या इश्टान जर तर बरो क्लोज फ्रेंड जाल्यार आज संजेर आमी जेवणाक या ओशन पर्लाक या. हांगा लागीं एक आसा ओशन पर्ल वटलाक या म्हणून जाल्यार हांव आनी तूं बरोवसून त्या वटलाक येनागी. जर तर म्हज्या आनी तुज्या इश्टान जर तर हांव ताजेर म्हाका पातयणी आसा त्या ताणें एक वागदान दिलें वच तुका आज हांव तुका जेवण दिता. आयच्या राती तुका एक जेवण दिता. आनी त्या देखून ताजें मनशान सांगलें उतार फात येवन हांव त्या वटलाक जेवणाक वचनांगी रातीक आमी येता न्ही. कित्याक येता? कित्याक म्हळ्यार हांव ताणें मनशान एक प्रॉमीस केलां ताणें वागदान दिलां तें खंडी जावन तो करता म्हणलें पात येता आनी त्या खातीर हांव थंय येता. कितलें बिजी आसल्यार कितें आसल्यार आमी काले म्हणटा ताणें आपयलां त्या खातीर हांवें वचाचें म्हणून. हांव सन्निवेश उरले सन्निवेश हांव पळोवंक वचना. बगर हांव पळयता म्हज्या हांव कोणाक पात येता त्या मनशान म्हाका एक वागदान दिलां तो म्हाका खंडीत जेवण दितलो म्हणून. खंडीत जेवण दितलो म्हणून. जर तर एका मनशाक हांव आनी तो पातयेवन मनशान दिलें वागदान हांव आनी तो पातयेवन आसा जाल्यार सर्वेस्परान दिलें वागदान कित्याक आमकां पातयेवंक जायना? कित्याक आमकां पातयेवंक जायना? त्या सर्वेस्परान दिलें वागदान जर तर हांव आनी तो पातयेवन जियेलें जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताची दिशा कितल्या मट्टाक बदलोन आमी मस्तू मुखार वेचून आमगे मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करणं ताणें बसयल्लें जोडूंक आसा. ताणें बसयल्लें हांवें तुवें खंडी जावन जोडूंक आसा. देवाचें उतर एकच एक फावट जावंक साध्य ना. हर एक तें खंडी जावन जारेक येतालें. हर एक तें जारेक येतालें. परच्या दिसा आमच्या नव्या गोवळ्या बापान तांचें कॉन्सेक्रेशन जाल्ल्या कुडलें भाशण तुमी मुस्ताणान आयकलां जावंक बरो. ताणें सांगलें हांव जल्मच्या पयलींच बिशप रहिमंडान सांगलें तो भुरगें तो मुखार बिसायब जावंक पावतलो म्हणून. पळय एक ल्हानशें उतार आनी तें जारी जालें जावंक पुरो. त्या वेळार ताणें तो ताच्या आत्म्याच्या शक्तीन ताणें तें दिल्लें उतार जारी जालें. कितल्या वर्सां उपरांत जारी जालें? मस्त वर्सां उपरांत जारी जालें. लगभग 54 वर्सां उपरांत जारी जालें. 54 वर्सां उपरांत जारी जालें. देव हर एक पुटी विविध प्रवाद्या मुखांतर जावंक पुरो आमचे कडेन डायरेक्ट जावन या इनडायरेक्ट जावन ह्या पवित्र पुस्तक मुखान म्हाका तुका जाय तितलीं वागदानां दिवन आसात. म्हाका तुका जाय तितलीं वागदानां दिवन आसात. पूण ही वागदानां जारी जाता की म्हणलो आमकां थोडे कडेन दुबाव डावट. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तक म्हणटा बसयल्लें जोडूंक पावाचें जाल्यार तुजें थंय सोंसणीकाय आसा जाय. कितें आसा जाय? सोंसणीकाय जाय. जे मस्त फुडें आमकां सोंसणीकाय नासल्या वरवीं बसयल्लें आमी जोडूंक पावना. पवित्र पुस्तकांत हेब्रेयकांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायांत 73 वाक्य म्हणटा देवाची खुशी करणं ताणें बसयल्लें जोडूंक तुमी पावाचे जाल्यार सोंसणीकायेचें तुमकां आनिकी गरज आसा. ताणें बसयल्लें आमी जोडयचें जाल्यार सोंसणीकायेची गरज आसा. इस्रायल घरांक त्या इजिप्तांत येताना तांकां सोंसणीकाय सुकली. ते पुरपुरोंक लागले. देवा विशयी सवाल करूंक लागले. तांबडो दर्यो 2 वांटेकर हांकां हाडिल्लें तांकां विसरून गेलें. थंयसर इजिप्तांत आसतना त्या राया मुखार इतलीं पुराय जापा केलीं तांकां सुकोवन गेलें विसरून गेलें. वाटेर येता आसतना तांकां खाण मेळोना या तांकां पिवण मेळना म्हणटा आसतना ते नासुसणीक जाले. थंयसर वचून थंयसर देवान वागदान दिल्ल्या जाग्याक या म्हणटाना थंयसर तेंचे गुप्तचर येवन म्हणटात 10 जाण मनशां सैमार येवन सांगतात ना त्या मनशा कडेन आमकां झुजोवंक साध्यच ना. आनी 2 जाण तो कालेब आनी जोशुआ म्हणटा आमकां झुजोवंक साध्य आसा कित्याक ते आत्मीक सैमान पळयतात. आनी 10 मनीस 10 जाणांनी सांगलें उरलो लोक पुरो पातयता. कित्याक
मनशा समान पातळीवर म्हणटात तांकां पुरा पयलींचें पुरा विसरात आनी म्हणटात ना आबा आमकां जावचें ना. परिणाम कितें जालें? ताणें दाखयल्या ना सुस्निकाये वरवीं, ताणें दाखयल्या विविध कारणां खातीर कितें जालें? तांचें बासयल्ल्या गांवाक ते पावोंक नात. कोण पावनात? पळयत पुस्तक म्हणटा जो कोण त्या दोगां व्यक्तींनी म्हजे विशयेंत भरवसले तांकां मात्र त्या बासयल्ल्या गांवाक पावतले. उरले पुरा थंयसर मोरान पावले. वाटेर येता आसतना प्राय जावन गी आनी कितें गी जावन मोरान पावले. सोंसणीकाय नातिल्ली मोगाच्यान, सोंसणीकाय नातिल्ली. पळयत पुस्तक म्हणटा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत बासयले हर एके मकान तुका जारी जाता, पूण आमकां सोंसणीकाय मेळचें भोव गरजेची. आनी ह्या सोंसणीकाय कित्याक गरजेचो की म्हणल्यार सवाल. सोंसणीकाय आमकां गरजेची कित्याक? थोडी गणितां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जातात. कसलें जिवितांत जाता म्हळ्यार हांवें आनी तुवें परिवर्तन जावचे खातीर थोडी घटना घडटात. पळयत पुस्तक म्हणटा सांत पेद्रोच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 9वें वाक्य म्हणटा थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली बासवणी पाळोवंक गळाय करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नाश जायनाये. बघा सोमेस्तांनी आपणा तें परता जाय म्हण ताची अपेक्षा. हांवें तुवें मुस्तुपटीं कश्ट येतना मात्र आमी पडटात. हांव मोगाचें न्हू. देवा कडेन येवचें केदाळ आमी. आमकां कश्ट येतना आमी चिंता हांव ताजेर बरोसो जीवन करत आसा, बरीं कामां करत आसा जाल्यार म्हाका अशें कित्याक जाता, अशें कित्याक जाता. आनकी चड हांवें देवा तें येवंक आसा, देवा तें परतूंक आसा, देवा सो हांवें मोग करूंक आसा, ताज्या समाधान एक जावंक आसा. आनी ह्या सोंसणीकायेन केदाळ हांव मुखार येता, त्या दाळा हांव जिवितांत वयर येता. त्या देखून कीर्तन 40 पयलें वाक्य म्हणटा, कीर्तन 40 पयलें वाक्य तर म्हणटा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या कोणांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले, म्हजीं पावलां ताणें थीर केलीं. केदाळ मोगाचें न्हू. तांकां केदाळ ताणें चिखलाच्या फोंडांतलो ताणें वयर काडलो. पयलें वाक्य म्हणटा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. सर्वेस्पराची वाट अत्रेगान केदाळ येता, केदाळ येता. कितली सोंसणीकाय त्या मनशा लागीं जायच्या मोगाचें न्हू. अत्रेगान तो वाट पळयता. आज न्ही फाल्यां न्ही परवां न्ही ताचे परवां 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स खंडीत जावन सर्वेस्पर म्हाका दिता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळ तूं अत्रेगान, केदाळ तूं सोंसणीकायन, केदाळ तूं देवाची वाट पळोवन आसाय, देवाच्या वाग्दान तूं पळोवन आसाय. सर्वेस्पर देव म्हणटा त्या वेळार नासाच्या पोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या कोणांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले, म्हजीं पावलां ताणें थीर केलीं. म्हजीं आनी तुजीं पावलां ताणें थीर केलीं. त्या वाग्दानाकाल सर्वेस्परान दिल्ल्या वाग्दानाकाल मोगासनो आव्हान तूं जियेत आसतना म्हजीं आनी तुजीं पावलां थीर जातलीं. आतां आमचें जिवन त्या दर्याच्या लारांनी इशीन दिशेन गुंच्या दोनी वरीं जालां तरी केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या वाग्दानाचेर पातयेवन त्या सोंसणीकायेन ताका अत्रेगान त्या वाग्दानाचेर हांव पळोवन आशेवन आसा मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका त्या चिखलाच्या फोंडांतलो सर्वेस्पर देव वयर उखलतलो. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा आमी शांतपणी ताची वाट पळोवंक जाय. विलापाच्या ग्रंथांत 3 अध्यायांत 25 वाक्य म्हणटा ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पराच्या थारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. परत वचता ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो. ताची वाट जर तर हांव पळोवन रावलें हांव सर्वेस्पर बरो. नुआन सोंसणीकाय दाखोवन गेलें हांव अर्जंट जायचे गेलो इथून. जर तर वाट पळोवन सोंसणीकायन रावलय तुज्या जिवितांत तें वाग्दान जारी घेतलें. भरपूर मापान जिवीत तुका मेळटलें. पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराच्या थारणा पासत शांतीपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. घडबिडी टेन्शन केल्यार कांय बदलावण जावना. म्हाका पिडा आसा त्या देखून हांव घंटे घातले येवन सक्रामेंता मुखार मागता. जर तर म्हजे पिडेचे वयर म्हजें केंद्रीकृत आसा जाल्यार तातूंत व्हडलें बरेंपण जायना. जर तर म्हजें केंद्रीकृत ह्या सक्रामेंता मुखार सक्रामेंताक ह्या जेजूचेर म्हजें केंद्रीकृत आसा जाल्यार सर्वेस्पराक शांतपणी हांव ताजे लागीं उलोवन मागणें करना आसा जाल्यार मागणें करता करता हांगा पांय हात आमकां गूण जालो कळून कळना.
आणि थंय जावन आसा सर्वेस्पराचें वागदान मोगाचें ह्या दाळा तूं संपूर्णपणे शांतपणे ताजी वागदान ताजें तूं पार्थिवन तूं वेताय थंयसर तुका जिवीत आसा त्या देखून वाट आमकां पळोवन आमी थोडे फावटी बरें बरें करता तरी पूण आमकां कित्याक जायना म्हणलें जर तर सवाल आसा जाल्यार ताका जाप दिता गालासेंगरे बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लोकतले बरें करलें आमी कितलें बरें केल्यार इतलें जावचें सायबा सोडून सोडया म्हाका पुरो जालें सोंसणें काय गेली म्हजी इतलें बरें केलें आनकी म्हाका काय म्हाका वागदान दिलें एक जातेच ना मागीर काय जाल्यार हांवें बरें करचें म्हळ्यार पळयत पुस्तक म्हणटा बरें करचें उणें करनाका जर तर बरें करचें जर तर उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार खंयचो वेळ सर्वेस्पर जाणा फावो त्या वेळार सर्वेस्पर तुका सर्वेस्पर फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतले म्हाका तुका दिल्लें पीक हांव तूं खंडीसवणी लुंवतलें मोगाचें न्हू एकच एक गरज आसा ताचेर फातयेणी दवरून ताच्या वागदानाचेर फातयेणी दवरून हांवें तुवें करचें मागणें सगळें म्हज्यान तुजें जिवीत म्हज्यान तुज्या कुटुंबाचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलावण करूंक शकता आमी सोंसणुकेन राखून रावतना कशें रावचें एका पिकाक राखून रावलें बरें आमी म्हणटा पळयत पुस्तक म्हणटा जाकोबाच्या 5व्या अध्यायांत दुसऱ्या 7व्या वाक्यांतून म्हणटा पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयलोसो आनी अकरेसो पावस येसर तो सोंसणिकायेन राखून रावता तुमी तशींच सोंसणीक जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घेजय कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां मोगाचें न्हू हांवें तुवें कशें एक रैत एक ल्हानशें बिंयो पळोवन कितलो थेंब रावता आमी हें चिंतया आमी एक काजूची बीं घाली कितलीं वर्सां जाय फळ येवंक मस्त वेळ जाय पडटा एक आंब्याचें फळ घालो मस्त थेंब जाय आसतना फाल्यां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान येना त्या देखून तशेंच म्हज्यान तुजें मागणें सर्वेस्परा देवाचेर आमी बरोवसून या मुस्तुबटी आमकां कितें समान दिसता त्या प्रमाणे आमी चिंतून वेता थंयसर आमी सुकोवन पडटा पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या ग्रंथांत 3 अध्याय 5 वाक्य म्हणटा सगळे तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजे सबुद्दोनकायेचेर फातयेणी दवरनाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो मोगाचें न्हू आसतावन आयचे घडयतावन हांव एक प्रामाणीक प्रयत्न करया आमी हर एकी सर्वेस्पराच्या वागदानाचेर आमी जियोंक प्रारंभ करया ताज्या वागदान म्हज्या जिवितांत जारी जाता म्हणलें बरोवसो न्हू सोंसणिकायेन हांवान थंय रावया मागणें आमी करया मागणें आमचें निरंतर आसूं दी आनी अशेंच आमी पळयता त्या जेजून शिसांचे पांय धुता आसतना शिसांक कळोवना पेद्रू म्हणालो म्हजे पांय कित्याक धुताय आनी जेजू म्हणटा सांजवांच्या 13व्या 7व्या वाक्यांत जेजू ताका जाप दिली हांव कितें करता तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें म्हज्यान तुज्या जिवितांत तशेंच मुस्तुपटीन जेजू सबार संगती करता आनी आमी सांगता म्हाका कित्याक अशें जाता म्हणून म्हाका कित्याक आतां आमकां समजना मोगाचें न्हू मुखल्या दिसांनी आमकां समजता आमचीच जिणी एवटी फाटली जिणी जर तर आमी पळयली जाल्यार आमी मुखार कितें जाता म्हणून आमकां डावट आसता न्ही आमची जिणी आसता पळोवन फाटली जिणी आमची पळयली जाल्यार साबार संगत्यो आमच्या जिवितांत कितें पयलें घडल्यात ताजे उपरांत आमकां तें बऱ्याक पडलां आनी आमचें जिवीत बरें जालां सर्वेस्पराचें वागदान मस्त संगतींनी आमच्या जिवितांत जारी आयलां तर मुखल्या संगतीन कित्याक हांव तूं बरोवचें नासलें जीवन आसा म्हणलें सवाल मस्त फुडें आमी मागलें मेळना आमकां जावंक पुरो बरी भलायकी मेळ्ळ्या बरें काम मेळ्ळां बरें शेजारी मेळ्ळ्यात बरें फुडार मेळ्ळां जायतलें मेळ्ळां तरी पूण आज कित्याक म्हाका तुका सोंसणिकाय नासचें आमी त्या देवाच्या वागदानाचेर फातीन अशें जिवन आसांक म्हणलें सवाल सर्वेस्पर म्हणटा निजायकी तूं आमचें दया आनी काकूळ दाखोवंक तयार आसा पूण एकच एक तो आशेता आमी सोंसणिकायेन आसूंक पूण इसाया ग्रंथाच्या 33 अध्यायान 18 वाक्य म्हणटा पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा तुमची काकूळ करूंक तो उरता कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव ताजेर भरोसो दवरता ती सुभागी असलें सुभागी हांव तूं जावया मोगाचें न्हू सर्वेस्पराची काकूळ तो दाखोवंक तो तयार आसा सर्वेस्पर दया मुजेर आनी तुजेर दाखोवंक तयार आसा तो म्हणटा म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे सगळ्या वांजेलांत
विविध प्रवाद्या मुखांतर सोम्यान जिसू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुता सोम्यान जिसू क्रिस्ता मुखांतर जाय तितली वाग्दानां म्हाका तुका ताणें दिल्ली आसात. ह्या वाग्दानाचेर आस्तावन मोगाचें हांव तूं बरोवया. ह्या वाग्दानाचेर हात दोन मागया. आमी इशीन तशीन येत आसतना ती वाग्दानां रिपीट करून रावया. केदाळ आमी ही वाग्दानां घडये घडये सांगून आसता मोगाचें थवळ ह्या वाग्दाना मुखांतर आमकां बरें जिवीत लाभता. ए पॉझिटिव्ह एनर्जी क्रिएट जाता. आमी सांगता पॉझिटिव्ह एनर्जी क्रिएट जाता. एक वाक्य वाग्दानाचें वाक्य थवळ थवळ आमी नियाळ केल्ल्या वेळार थवळ थवळ तें सांगिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत तें पॉझिटिव्ह वेव स्टार्ट करता. कशें आमच्या पिडेक थोड्या पिडेक गुळयो काडून तसाचे आनी ते गुळयो काण गेल्या बरी मस्त तेंपा उपरांत ताका भलायकी मेळटा. तशेंच देवाचे उतार थोडे भोवटी इल्लो लांब येता पूण ती गुळी देवाचे उतार देवाचे सकत ती जिवंत देवाचे उतार ताका सकत आसा. केदाळा पुरो तूं थवळ थवळ ते देवाचे उतार ते प्रॉमीस वाग्दान तूं वाचताय रिपीट करताय आनी मुखार वताय. सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत अजापां करता. आनी तें जावन आसा सय म्हजें आनी तुजें चिंता. आयचें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आसतना आमी पळयलें मोगाचें न्हू. थंयसर मागण्या विशीं उल्लेख आसा, सोंसणिकाय विशीं उल्लेख आसा, वाग्दाना विशीं आसा. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका सक्कडे बरें करूंक आशेता. तर आयच्या दिसा ह्या सक्रामेंता मुखार देवाचें वाग्दान आमी उडासा काडया. म्हाका तुका आयला सर्वेस्पर सुमेन जेजू जिवीत दिवंक, भरपूर मापान जिवीत दिवंक, गाली जिवीत दिवंक न्ही, भरपूर मापान जिवीत दिवंक. म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर तो खर्चाचें मरण मेला. आमचे शाप आनी पाप ताणें ती निवारल्यात. म्हाका तुका भलायकी दिवचे बसत, समाधान दिवचे बसत, संतोष दिवचे बसत आनी ताजें स्वरूप येसो करच्या बसत आनी ताजें तें एकवटान जियोवच्या बसत. तर ह्या विविध वाग्दानाकाल सर्वेस्परान दिल्या वाग्दानाकाल आमी मागया. आमी सोंसणिकायेन ताजो पटलाव करून त्या वाग्दान जारी जाता म्हूण बरोवया. आमच्या जिवितांत जारी जावं दी, सोडून आमकां लाबोवन दी. सर्वेस्पर देवाक महिमा लाबोवन दी. आमेन.